स्पीकर सर, आता दोन टेक्निक तेमी यूज केल्यो. फ्लोर जाता तो ग्रेविटेशन फ्लोर बंद केलो, चॅनल बंद. आता थिंगा थर्ड एक्टिविटी. आता जी सुप्रीम कोर्टात आमकां गोंयकारांक गव्हर्मेंटाक सरकार दिसती पडना तसली उदक डायवर्ट करपाची तेमी प्रयत्न केला आनी तेमी चालू केले. ती म्हणल्यार पंप लिफ्ट करपाचे. आमच्या घरांत जरी तर आमचें उदक चडना जाल्यार आमी हाफ HP ओ 1 HP आयज थिंगा लिफ्ट पंप घालपाक म्हाका फिगर आहा 1960 हॉर्स पावराचे थिंगा पंप घाल लिफ्ट करपाचे थिंगा चालू करपाचे तांच्या आनी हे इतले हॉर्स पावराचे थिंगा लिफ्ट केले जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंट आमच्या लोकांक कांयच कळपाक ना. कितले टायम तेमी ते पंप यूज केला, कितले उदक यूज केला ते आमकां कांयच कळपाक ना. देखून हांव म्हणटा की ह्यो एक्टिविटी तांचे चालूच आसात आनी आमकां दिसती पडना आसना हे उदक आमचे ते वतले. स्पीकर सर, आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी वील फायट इट लिगली, टेक्निकली आनी पॉलिटिकली म्हणून. लिगली आमी ही केस तांच्या हातीन दिली. फाटीं आमची ही ऑर्डर पासून आमची ती चॅलेंज करना आसतना ते वोट जाल्ली तेन्ना हे मेस आयज जालां ते कितें आमची लिगल टीम फेल जाल्या म्हणून. आमचो युनियन मिनिस्टर अमित शाहान स्टेटमेंट केला. गोंयचो गव्हर्मेंट, कर्नाटका गव्हर्मेंट दोनूय एग्री जाला. विथ द परमिशन ऑफ गोवा गव्हर्मेंट आमी हे उदक दिवपाक डायवर्ट करपाचें सेटल जालें म्हणून. कर्नाटका स्टेट तांचो कावन्सील जो आसा पळय न्ही तांणी क्लियर कट कमिटमेंट केलो आसा सुप्रीम कोर्टात that no construction will be carried out. अशे प्रकारचे कमिटमेंट जो आसा पळय न्ही त्या कोर्टान दिल्लो आसा. आनी त्यामुळे हे मॅटर जे आसा पळय न्ही सबज्युडिस आसा एक लेवलाचेर. आनी दुसरें हाजे मुखाल्ले प्रोसेस करता आसतना तांकां सगळे प्रकारचे परमिशन्स घेवपाक जाय फ्रॉम वेगळ्या ऑथॉरिटी कडल्यान. तातूंतली एक मेजर ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्ही ती चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन ऑफ गोवा, ताजे कडल्यान तांणी परमिशन घेवपाक जाय. विच हॅज इश्यूड अ नोटीस टू देम. सुप्रीम कोर्ट आसता पासून ते कन्स्ट्रक्शन थिंगा एक्टिविटी चलता. थिंगा आतां पंपान लिफ्ट करपाची एक्टिविटी जाता. ती 1960 हॉर्स पावर पंप थिंगा इन्स्टॉल करपाचे आनी हे उदक लिफ्ट करपाक ते आमकां पासून कळपाना. ते सुप्रीम कोर्टा पासून कळपाना. आमचे ज्यो केसी आमी झगडटा त्यो फकत न्यूजपेपराचेर येयल्यो म्हणटरी जेन्ना टायम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट हाडटा तेन्ना आमचे एडवोकेट घालतात. तेन्ना आमी म्हणटा थिंगा इलिगल चलता. तेन्ना एक केस घालता. केन्ना न्यूज येयलो म्हणटरी आमचे टेक्निकल टीम ते हाडना ते दुसरे न्यूजपेपराचेर येयलो म्हणटरी आमी जागे जातात. डिस्कशन जालें 19 जानेवारी 2023. डिस्कशन जावन आमी एक DPR फाटल्यान घेवचो म्हणून युनॅनिमस रेझोल्युशन घेतलें. त्या युनॅनिमस रेझोल्युशनाचें कितें जालें? लेटर केलें, फुडें कांय जालें ना. एक मिनिट. आतां 19 तारखेक आमी रेझोल्युशन घेतलें. 29 एक्सक्यूज मी, एका त्या डिसिजनाच्या बरोबर म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म जावची. ओके, होय बी डिसिजन आशिल्लो आनी ताज्या उपरांत हे डिसिजन आतां सुप्रीम कोर्टान अपिली करचे आनी तांकां ज्या जाग्यार आमकां विरोध करूंक मेळटा थंय करचे. स्पीकर सर, ताजे मागीर 29 तारखेक आमी हें रेझोल्युशन घेतलें जाचें मुख्यमंत्र्यान डिस्क्रिप्शन दिलें. 29 तारखेक माननीय गृहमंत्र्यान पब्लीक स्टेटमेंट केलो की मुख्यमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हादईचें उदक डायवर्ट आमी करपाचें डिसिजन घेतलां. हे सगळे भर जनतेक लाखांनी लोकां फुडें स्टेटमेंट केलो. ह्या स्टेटमेंटा खातीर आमी हो क्वेश्चन घाला. नाजाल्यार हो क्वेश्चन पसून तुमी अलाव करपाचो न्ही. डिस्कशन जालें क्वेश्चन कित्याक हाडटा काय म्हणून. ह्या स्टेटमेंटा खातीर आमी क्वेश्चन घाला स्पीकर सर. ताचे मागीर हाऊस कमिटी जाली. हाऊस कमिटीक हांवें माननीय जागरूक मनशाक मिनिस्टराक मंत्री बरो एक्टीव सगळे बरें करता पूण म्हादय सोडून दुसऱ्या हाचेर चड उलयता. हांगाचें उदक, थंयचें उदक, म्हापशेचें उदक, आमचे फातोड्याचे वेल सगळे बरें करता पूण म्हादयचेर उलयना स्पीकर सर. म्हादयचेर स्पेसिफिकली हांवें तांकां सांगिल्लें हाऊस कमिटीक मुखेलमंत्र्याक समन कर. कित्याक माननीय गृहमंत्र्यान म्हणला की मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन उदक डायवर्ट केला म्हणून. ताणें मुखेलमंत्री एक मिनिट क्वेश्चन घालता. तांणी मुखेलमंत्र्याक समन केलो ना. आज सिच्युएशन अशें आयलां की आमी हो क्वेश्चन घालतात की तुमी
DPR तुमकां आतां मेळ्ळा. DPR तुम्ही वाचला, तुम्ही DPR चॅलेंज केला म्हणटात. DPRान कितें बरयलां? हांव काल हो DPR घेवन तुमी जो आन्सरान दिला तो घेवन हांव DPR घेवन बसलो. स्पीकर सर, चॅप्टर 9.2 कितें म्हणटा? The Ministry of Environment and Forest and Climate Change, New Delhi, wide letter dated 17/10/2019, issued an exemption of environment clearance. स्पीकर सर, आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्लें की म्हादयचे मलप्रभाचेर जो डायव्हर्जन करता ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले. हे कर्नाटका सांगता DPRान. हाजेर हो तुवें DPR वाचला, DPR तुवें चॅलेंज करतना हे तुका खबर आहा की एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले म्हणून ऑलरेडी? मुखेलमंत्र्याक कितें सांगला? होम मिनिस्टरान ना. स्पीकर सर, गोंयचे जनतेक कळपाक जाय, होम मिनिस्टराचे तुम्ही फक्त इलेक्शनाचे भाशण म्हणून धरतात काय? मुखेलमंत्र्याक ताणें सांगला कितें? ताजे मागीर मुखेलमंत्री कर्नाटकान गेला, कन्नडिगान उलयला, कन्नडिगान भाशण दिला. ताणें कन्नडिगान कितें दिलें तें म्हाका समजना. म्हाका कन्नडिगा समजना. स्पीकर, माननीय गृहमंत्र्यान म्हणलें की गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हादयचें उदक आमी डायवर्ट करून म्हादय तुमकां दिली अशी सामकी. आतां म्हजो प्रश्न आसा, मुखेलमंत्री ताजे मागीर गेलो आनी कन्नडान भाशण दिलें. तातूंत ताणें म्हणलें ना म्हणून कोण सांगता की हें सारकें आनी आपुणूय बी तुमकां म्हादयचें उदक दिता म्हणून कन्नडिगान म्हणलें आसतलें ताणें. म्हाका कांय कन्नड समजना. सो स्पीकर सर, हे आन्सर मुखेलमंत्र्यान दिवचें की होम मिनिस्टर उलयता तें खरें ऑफट आनी ताणें भाशण दिलें ताजें अर्थ कितें? कन्नड भाशेन, कन्नड बी उलोवशी म्हाका समजना ती. स्पीकर सर, आम्ही स्पेशल कॅबिनेट मिटींग 2 फेब्रुवारीक घेतली. ओके, ताज्या उपरांत म्हणजे सगळे जे आहा पळय न्हू, आमी डिमांड टू द सेंट्रल वॉटर कमिशन ओके जलशक्ती अभियानाला DPR विड्रॉ करचो म्हणूनय केलो, प्रवाह फॉर्म करचो म्हणूनय केलो, सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करचें म्हणूनय केलें. ताज्या उपरांत द स्टेट शॅल टेकन एक्शन थ्रू द चीफ वायल्ड लायफ वॉर्ड सँच्युरी विच द 29th अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट तांकां आमी नोटीस इश्यू केली. ताज्या उपरांत टू मूव द कॉन्स्टिट्यूट द म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, आमी सांगलेल्या प्रमाणे प्रवाह ही म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्मूय जाली. ओके, ताज्या उपरांत द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लेड बाय मी, ऑल पार्टी डेलिगेशन्स वचून होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, जलशक्ती मंत्रालयाकूय मेळ्ळे. जलशक्ती मंत्रालयाक मेळून आमची दोनूय निवेदनां आहा पळय न्ही, ती दोनूय निवेदन दिली. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत हाऊस कमिटी जी तेणी सांगली वीच इज लेड बाय द आवर WRD मिनिस्टर, ती फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत DO लेटर्स जे आसा इट इज रिटन बाय द सेक्रेटरी हेल्थ ते लेटर्स केले. कंटिन्युअसली वेगवेगळी लेटर्स जी आसा पळय न्हू ही केली. इंटरलॉक्युटरी ऑप्लिकेशन SLP आमी आसा 27 जानेवारीक सुप्रीम कोर्टान फायल केली आनी ताज्या उपरांत डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट रिजनल ऑफिस हांच्यांनी नोटीस इश्यू केली. स्पीकर सर, हें सगळें जाल्या उपरांत तो जे मुद्दा म्हणून विचारता खंयसरूच म्हणजे आमी कन्सेंट केन्नाच दिवंक ना, हाज्याय फुडें केन्नाच दिवचे ना. आमी कर्नाटका खातीर म्हादयचें उदक जें म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलान एलाव केलां म्हणजे म्हादय तोय बी म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलाचो अवॉर्ड आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. सबजेक्टेड टू दॅट आमी प्रवाह जो आहा तो फॉर्म केला, तेजें ऑफिस पणजेन जावचें हाज्या खातीर आमी डिमांड केला आनी आमचो कंटिन्युअसली स्पीकर सर हाज्या खातीर प्रयत्न आसतलो. हांवें कन्नडीन कितें उलयलें पळय न्हू, हांव कन्नडीनूय बी म्हादयचें उदीक तुमकां दिता म्हणून हांवें सांगोंक ना आनी हाज्याय फुडें केन्ना हांव सांगचो ना.